बरी पोचवल्या. आता मात्र आमच्या मोगाळ आरसलीस ओ श्रेष्ठ न्यायी कार्य केलो हाची लागीं येवकाराची दोन प्रोग्राम करूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमच्या आदारी विस्पाक सिमियाव फेर्नांडीसाच्या आनी मोशाय नांवान सगळ्यांक तुमकां ह्या भोव पवित्र ह्या भोव खेरीत प्रवाशाक आजीर आसलेल्यान पुणुनीत येवकार दिता. 10 वर्सां आदीं असलो समारोह आमी स्वातेर केल्लो. गोंयच्या सायबाक भाग्योन फ्रांसीस शावियराच्या रेलिकांची ओट्रा वेस पोजिसांव आयज सुरू जाता. आनी सगळे उमेदीन आमी आयच्या दिसा हांगा जमा जाल्या. ओगली उणी 6 सुमाराक सान फ्रांसिस्काच्यो रेलिको आमच्या काथेद्रलान आसतल्यो. लोकांक लागशिल्ल्यान तांचे वंदन करचे खातीर. ह्या सगळ्या दोगांच्याचो विशय म्हळ्यार शुभ वर्तमानांचे परगटणार आमी. दर एका दाखोवणेच्या दिसा ह्या विशयाचेर आनी ताच्या वेगवेगळ्या बाजूंचेर देवाच्या उतराच्या उजवाडान नियाळ करूंक आमकां आदार मेळटलो. भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे विनोदीन वाको 6 सुमारांचो समारोह आमच्या जिविताक ओत्मीक फायद्याचो जावचो म्हूण आमी मागुया. आयच्या दिसा आमचे मदें आसा ह्या दोबाशीक मिसाचे भेटेचो येजमान कसो भोवमानेस्त आर्चबिशप आनी कौतू देंपीचो दोर अध्यक्ष. गोंयचो बुद्दो पोमुर्पा गांवांत जल्मल्लो आनी वाडलो आनी आमचे सालिगांव पिलेर्णेचे धाकटे सेमिनारीन शिकलोलो. ह्या म्हज्या भावाक आनी गोट इश्टाक तुमच्या आनी म्हज्याय नांवान काळजांतल्यान येवकार दिवंक म्हाका व्हड आनंद भोगता. मोगाळ अनिल आर्चबिशप भावा, आमचे मदें तुका पळोवन आमी सगळीं भोव खुशाल जाता. आनीकूय दोर अध्यक्ष आयज आमच्या सांगाता आसा. इन्फाल आर्किडिओसेसीचो एमेरिटस बिस्प डॉमिनिक लुमोन, विजयवाडा दोर प्रांताचो बिस्प भोवमानेस्त जोसेफ राजाराव, पोर्ट ब्लेरचो बिस्प भोवमानेस्त विसुवासाम सेल्वराज, आदलो पोर्ट ब्लेरचो बिस्प आमचो गोंयकार बिस्प आलेक्स डायस, तेच परी गोंयकार बिस्प तेओदोर मास्कारेन्यास दाल्टोन गांज दोर प्रांतांतलो. हो जाल्यार आपले बरोबर 24 पाद्रींक घेवन आयला. ते ह्या समारोहांत वांटो घेतात. तांकां आनी सगळ्या याज्ञिकांक खेरीत भाशेन आमच्या दोर प्रांतांत वावुरतल्या पाद्रींक माद्रींक आनी लोकहितांक खोतखोतीत येवकार. खेरीत भाशेन आमी येवकार दिता सगळ्या यात्रेकारांक गोंयच्या गोंया भायल्या आनी संवसारांतल्या 4 कोनशांतल्यान आयिल्ल्यांक. भोव करून महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्यान पदयात्रा करून कितलेशेच दीस चलून आयिल्ल्यांक सगळ्यांचेर तुमचेर भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे मजगतीन देवाचो विंचलोलो आशिर्वाद पडूं. आमचे मदें हाजीर आसलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांक आमचो खेरीत येवकार. ह्या 1.5 म्हयन्याच्या आख्या प्रसंगाची वेवस्था आनी तयारी करूंक जायते जाण वावुरले. जावं इगोर्जे वाटेन जावं सरकारा वाटेन सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे शिवाय
आणि गोंयच्या सरकाराच्या आदाराशिवाय कांयच जावचें नासलें. मिसाच्या शेवटाक आमचो एक्सपोजिशन कमिटीचो अध्यक्ष पाद्री हेनरी फाल्कांव आमच्या नांवान फावो ते मनशांचे आनी खात्यांचे उपकार आठयतलो म्हूण आमकां खात्री आसा. आनीक एकदां सगल्यांक तुमकां मायेमोगाचो पुनोनीत येवकार. My dear sisters and brothers, it is my joy and privilege to extend a warm and hearty welcome to all of you. We are beginning today another decennial solemn exposition of the sacred relics of St. Francis Xavier, our Goinzo Sai. The theme of this whole ecclesial event is we are messengers of the good news. Each day we shall be reflecting on different aspects of our life related to this theme with the help of God's word. Let us pray that this whole spiritual event may be of genuine benefit to our lives. The main celebrant of today's solemn Eucharist is Most Reverend Anil Kautu, the Archbishop of Delhi, who was born and brought up in Goa in his village of Omurpa. A hearty welcome to you, dear Archbishop Anil. We are also happy to have with us a few other bishops, namely Archbishop Emeritus Dominic Lumon of Imphal, Bishop Joseph Rajarao of Vijayawada, Bishop Visuvasam Selvaraj of Port Blair, the Emeritus Bishop of Port Blair, Bishop Alex Dyers, and Bishop Theodore Mascarenhas from Daltonganj. This last one has come with 24 priests from his diocese who are taking part in this celebration. We welcome them all, as well as the priests and nuns who are here, particularly those who are working in our archdiocese. A cordial welcome to Monsignor Juan Pablo Hernandez, Counselor at our Apostolic Nunciature, and to Reverend Father Alberto Napolitano, Secretary at our Apostolic Nunciature, New Delhi. We extend also a cordial welcome to the members of the diplomatic corps of various countries. A special welcome to the large number of pilgrims who have gathered here from other parts of India and from the world over, particularly the numerous pilgrims who have come on a walking pilgrimage from the neighboring states of Maharashtra and Karnataka. May God bless you all abundantly through the intercession of our saint. We cordially welcome all our state authorities present here. This 6-week-long celebration would not be possible without your help. A huge amount of work has been done by many, both from the church side and from the government side. I invoke God's abundant blessings on every one of them. At the end of this celebration, the convener of the exposition committee, Father Henry Falcao, will articulate our sentiments of gratitude more elaborately. Once again, a hearty welcome to one and all. I now invite Archbishop Anil Kautu to lead us in the Eucharistic celebration. Motoci e reputazioni come i troppi angeli.
आयज तरी भाशेन हांव आमच्या भोवश्रेश्ठ कार्दियाल साहेबांक आर्चबिशप पात्रियार्क फिलीप नेरिफेराव तशेंच आमचे गोंयच्या आर्किओसिसच्या आदारी बिशपाक सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांदीस हांकां दिवासता म्हाका हो मान दिलो म्हूण आनी आमंत्रण आयच्या दिसा जेन्ना आमी बागेंत फ्रांसीस शावेराचे हे पवित्र रेलिकाचे दाखोवणेची एक उखणावणी करता हे पवित्र मेसेजे भेटेक हांगा हाजीर जावं आनी तुमचे मदें हो जी आमची भोवती आसा आनी आमचो भावार्थ आसा ताची परगटवण करूंक आमचो विशय जावन आसा आमी सगळे पवित्र शुभ वर्तमानाचे संदेशकार पूण जायते फावटी आमी विसरता दुसरी परगटणी करता पूण सुसमाचार हो पवित्र हे जेजूचे शुभ वर्तमान हाची परगटणी करून आमी केन्नाय एक दुसरे वाटेन गेल्या जायत आमचे आवडे जावं ना जायत तर आयच्या दिसा आमी देवा लागीं मोक्षण मागुया आनी मागुया सदांच आमच्या मनान आमच्या आवड्यांनी आनी आमच्या कोल्ल्यांनी आमी खरे जेजूचे पाठा जावं आनी सदांच जेजूच्या शुभ वर्तमानाची परगटणी करूंक आमी सदांच आवड्यो आनी हे पवित्र रितीन फावो ती परिवार घेवचे खातीर आमची पातकां करून घेवया आमी सगळीं एकाच तऱ्यान म्हणुया हांव आनी तुमकां बाबा कडेन म्हजो मेळ चालू सांगता मनान चिंतून नासतना वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत आनी सदांच सांगपाक मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा कडेन म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनंती करात म्हणून हातून मागता सर्वपिता देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सत्याच्या जिविताक पावो आमेन Christe
उदेतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भाग्यवंत फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशाच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेंत भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाल सोडवणाऱ्याची ओळख आमच्या काळजाच्या मनशान तुमचे खाणेन आमी आमची काळजां लासों आनी ताचेर बाबार दवरतल्यान पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. या मी मागता आमचे सुर्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरलेव तुजे सगळे पवित्रतेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. पयल्या वाचपान सोर्वेस्पोर गेली जेरेमियास प्रवाद्याक उचलून काडटा आनी इस्रायल पोरचेक आपलो संदेश पोरगोटूंक पाठयता. तें आमी आयकले. शुभ वर्तमान हांव पोरगोट करिना जाल्यार म्हजें कोटा अशें दुसऱ्या वाचपान भाग्यवन पावल कोरींत काळान बरोबरी आपले पयले जिवीत आमकां सांगता. शुभ वर्तमान भाग्यवन मार्कू जेजून स्वर्गाक चडून येचे आदीं सिसान दिल्ल्या निमाण्या आज्ञांची आमकां उगडास करता. आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे लोकांनी शुभ वर्तमान परगटात. त्या वाचपांतल्या
Pagimon Paulo Korinthan Bolelode Oile Chiti Vere Vato Pava Koinino Shuk Wataman Kodwotse Kam Vere Maka Gorbit Nui To Ek Maka Kaido Pe Hao Kodwot Korina Salya Moje Kota Moje Kushin हे काम आगोता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटली पूण म्हजे कुशे वेळेन हो कारभार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा शुभ वर्तमान म्हाका दिता ते भोग सोडून हांवें ते फुकट करता तातूंतच म्हजी मजुरी आसा सगळ्या मनशा सोरी हांव स्वाधीन जावं न्ही सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्याचो गुलाम जाला उसंतांक जोडून घेवन उसंता बरोबर हांवूय उसंत जालो थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारून जोडून घेवन हांव सगळ्यांक सोबत जालो शुभ वर्तमानान म्हाका वांटो मेळ्ळो शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां देवाचें उतर हें देवाचे उपकार शुभ वर्तमानात सगळे आमी फुडें रावले Alleluia, 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 alleluia,
Ciu portomanie. सोडून दिली. तो पवित्रात्म्या वरवीं नवो मनीस जालो आनी सदांच देवाची खुशी करूंक आनी जेजूची आज्ञा पाळूंक तयार रावलो. आनी जेजूची आज्ञा म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक ही आख्ख्या संवसाराक वचात आनी बरी खबर सगळे रचनेक परगट करात. फ्रांसीस शावेरान जेजूचो यादनीक जावंक लॉयलाच्या भाग्यवंत इनासाचो पाटलाव केलो आनी ताच्या सांगाता रावन आनी आनीक 5 सांगात्यां बरोबर तांणी जेजूची संस्था द सोसायटी ऑफ जीसस जेजुइट्स आमी म्हणटा ती घडोवन हाडली. देवाचे थाव नासलेले येवजणे प्रमाणे तो उदेंतेक पावलो, आमच्या देशांत पावलो. थोको नासलेलो आनी ओतम्यान बोललो मिसियोनार कसो, जाका आपल्या जिवाचें बिलकूल पडोंक नासलें, पूण जेजूचे सोडुण्याची बरी खबर सगळ्यांक परगटूंक. जशें भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयल्लें ह्या ओतम्यान बोललेल्या उतरांनी, देवा मुखार आनी जिव्या आनी मेल्ल्यांचो नितीदार जावचो आसा त्या क्रिस्त जेजू मुखार ताच्या येण्याच्या आनी ताचे राजवटकेच्या नांवान
हांव तुका हो हुकूम घालतां. जाचो निरोप परगट कर. वक्तार आनी वक्ता भायर परतून परतून सांग. विवाद करून मनांत रिगोय. खोड करून दाखय. तांच्या गिन्यानाक उलो मार. पूण निगूच सोशणिकायेन आनी शिकोवन दिवच्या मनान तूं तशें कर. अशेंच करूंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर गोंयांत आनी आख्खे उदेंतीक वावुरलो. ताणें ओंपलोलीं भावार्थाचीं बियां किरलोन एक व्हड झाड जालें आनी ह्या झाडाच्यो खांद्यो पयस पयस पावल्यात. ह्या सुमा आशिर्वादा पासत आमी देवाक आयज आनी सदांच दिनवासता आनी मागता की वाड आमची थोंडाये आनी आमचे बेसरमाये उदेशी कधीच देवना आसा. हें देवाचें काम आनी आमचें जोड एकल्याचें कार्य. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर म्हळ्यार कितें? बरी खबर म्हळ्यार ही, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका खास्तीचें फर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर खास्तीचें फर्मोण पडलोलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना. ही निकोदेमाक मोडलोलीं जेजूचीं उतरां एके भाशेन आमकां आमच्या भावार्थाचो संक्षेप दितात. आमचे सुरवणे पासत सगळें जें जेजू क्रिस्तान शिकयलें आनी कोरण्यांनी करून आमकां दाखयलें ताचो संक्षेप ह्या उतरांनी आमकां मेळटा. आनी अदीक करून जेजूच्या कोश मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो गूट ह्याच उतरांनी आटापलेलो आसा. जो जेजू क्रिस्ताचेर जेजू क्रिस्ताचेर सोत मानतात तांकां सोडवण जावन आसा देवाचें व्हडलें देणें आनी तें मेळूंक प्राचिताची आनी मोन बदलपाची गरज. ह्याच खातीर जेजून आपलें मिसांव ह्या उतरांनी सुरू केलें, मोन बदलात कित्याक सुर्गेचें राज लागीं पावलां. खरें म्हळ्यार ह्याच उतरांनी जॉन बातिस्तान जेजूची वाट तयार केल्ली. आमचें मोन बदल्ल्या बगोर शुभ वर्तमानाचेर विस्वास ठेवल्या शिवाय आनी आमच्या जिवितांत देवाचें उतर वेव्हारांत घातल्या शिवाय देवाचें राज ना आमच्या काळजांनी ना ह्या संवसारांत येवचें ना. ही जावन आसा एकूच जेजून दाखयलेली वाट आमकां. पवित्र आत्मो आमकां पातकाचेर आनी सगळ्या वायटाचेर जैत व्हरूंक आदार दिता. हें सगळें वायट आनी आमचें पातक आमच्या जोण एकल्याच्या जिविताचेर, मनीस समाजाचेर आनी संवसाराचेर चपको मारून आसा. खरें म्हळ्यार जेन्ना आमी मोन बदलता तेन्ना आमी देंवचाराचेर, पातकाचेर आनी मरणाचेरूय जैत व्हरता आनी जेजूच्या जिवितांत सगळे भरतेन आमी भितर सरता. जेजू क्रिस्ताचें जिवीत आपणायल्या उपरांत भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान पळयलें कोण भाशेन सैतान पोरजेच्या जिविताचेर आनी सगळ्या क्षेत्रांनी लोकांचेर चपको मारून आसा तो. देखून आपणाचो जायते परी उपयोग करूंक जेजूची बरी खबर सगळ्या संवसाराक परगटचे खातीर ताणें पवित्र आत्म्यांक आपणा वयर सगळी सोत्या दिली. देवाचें राज धीर घेवन परगट करूंक आदल्या कोरानांतल्या जेरेमियस प्रवाद्या भाशेन देवान तोरण्या त्या फ्रांसीस शावेराक राष्ट्राचो प्रवादी नेमलो. हें देवाचें राज सैतानाच्या राजाचेर जैत व्हरता. प्रवाद्याक जायते कोश सोंसचे पडटात देवाचें उतर परगटूंक, कित्याक सैतान सदांच आडखळ हाडटा आनी मनशांक फुसलायता. पूण एक दीस देवाचें राज जैतिवंत जातलेंच. इतलेंच न्हय, देवान भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक दोन दुतांचें काम दिलें. खिरीत भाशेन भाग्यवंत पावलूचें काम ताका दिलें. इतलें की ताच्यान म्हणूंक जातालें भाग्यवंत पावलू भाशेन, शुभ वर्तमान परगट करूंक परगट हांव करिना जाल्यार म्हजें कोटा.
एके विचित्र तरेन 5 शेकडे जालेत जायत आयलेत की देवान ताच्यो कुडीच्यो रेलिको आमचे मदें दवरल्यात. कारण भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर जेजूच्या आनी धोरपुताच्या पावलांनी चल्लो आनी शिव वर्तमानाचो उलो ताणें पूर्णतायेन आयकलो. हो उलो जावन आसा, संवसारांत तुमकां थेवे एकठांय करूं नाकात. थंय साणोस आनी कीड ते खावन इबाड करतात आनी चोर फोडटात आनी चोरून व्हरतात. पूण स्वर्गार तुमकां थेवे एकठांय करात. थंय ताचो इबाड करूंक सानोस वो कीड ना आनी तें फोडून व्हरूंक चोरूय नात. कित्याक तुजो थेवो आसा थंयच तुजें काळविजूय आसतलें. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताची नीत सोदात आनी हें सगळें तो तुमकां भरपूर करून दितलो. पिर्तुमीचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड जावंक पवित्र सभेचें आपोवणें, खासान विबाडलोलें मीठ आनी आमी जावचें न्हय आनी मेजपणां दवरली दिवट्यो आमी जावच्यो न्हय. पूण जेवणाक रूच दितलें मीठ आमी जावचें, सगळ्यांक उजवाड दाखयतली दिवटी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांची दाखोवण जी आयज आमी सुरू करता, जावं आमकां कुरपेचो आनी नव्या जिविताचो वेळ आनी काळ. न्हय फकत यात्रेकारांक जी ह्या रेलिकांचो उमो घेवंक येतलीं, पूण भारतांतले आख्खे पवित्र सभेक आनी आख्ख्या संवसाराक जावं आमकां सगल्यांक कुरपेचो आनी नव्या जिविताचो वेळ आनी काळ. And at the instance of His Eminence, I would also like to say a few words in English. The exposition of the relics of St. Francis Xavier every 10 years, my dear brothers and sisters, is a call to us to remember always the salvific words of our Lord Jesus Christ that converted the young man, Francis Xavier, and brought about a complete transformation in his life, making him then on a passionate evangelizer. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? This is the core of the gospel and the secret of our salvation, to which we often pay little attention. Unfortunately, our broken human nature is driven to pay more attention to gaining the whole world than saving our souls. And this is the foolishness to which the world succumbs, and maybe we too present here, when we neglect to listen to the wisdom of the gospel. And this wisdom is Jesus Christ himself, who is our way, our truth, and our life, as St. Paul proclaimed, and also St. Francis Xavier in his life and his mission. St. Francis Xavier was a man on a mission, whose only desire was to proclaim the good news of salvation in Christ to the whole world, so that nobody should perish, but that all may be saved and enter the fullness of life, that is God's kingdom. When one is inflamed by this desire, one does not look for any other purpose in life except to tell everyone, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Like our Lord himself, who said, I came to cast a fire on earth, and would that it were already kindled. I have a baptism to be baptized with, and how great is my distress until it is accomplished. Francis Xavier set out on his mission without bothering about his security and his comforts, the difficulties and sufferings he would have to undergo. No obstacle was insurmountable for him, and no odd unnavigable, by trusting in God alone as his one and only anchor. Once he had set his hand to the plough, he never looked back. He never longed to go back to his native Navarra, but set his eyes on distant lands to preach the gospel. And finally, he died in poverty and in loneliness in the faraway island of Sanchian with a crucifix in his hands. And these words were his last words on his lips: In you, O Lord, do I take refuge.
let me never be put to shame. In te Domine speravi, non confundar in aeternum. With indomitable apostolic courage like that of St. Paul, Francis Xavier went about proclaiming the good news of the kingdom of God. The kingdom of God, as St. Paul tells us, is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Maybe sometimes we give more importance to the material aspects and forget the one commandment Christ has given us, and by which he says, the whole world will know that we are his disciples. A new commandment I give to you, our Lord says, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. Throughout his voyages and his movement from village to village, house to house, person to person, Francis Xavier found time to spend long hours in prayer to seek God's strength and light to do his will. His predilection was for the poor, the sick, the prisoners, and all those in need. For them he labored, begged, and spent himself, and definitely this soil, sanctified by his presence and his feet, are witnesses to this great proclamation of the gospel that Francis Xavier did. 470 years have passed since his incorrupt body, now we call it relics, arrived in Goa by ship from the island of San Sian via Malacca in the middle of March 1554, and is with us for our veneration to date. And we are here for the 18th decennial exposition. So many historical developments have taken place since then here in this city of Old Goa, in our tiny state of Goa, in our country and throughout the world. But our Goinso Sahib is with us, and we come as pilgrims to his feet, begging for God's mercy through his intercession. May this exposition of 24-25 strengthen us to be more fervent disciples of the Divine Master and faithful witnesses of his gospel, as St. Francis Xavier himself has taught us through his life and his preaching. सगळीं उबीं रावया आनी बायोन फ्रांसीस शावियरान जो भावार्थ आमकां पोरगोटलो तोच भावार्थ आतां आमी सगळीं उच्चारतल्यो. Sot manta devak, sod pedadra bapak, sorga ani pirtumicha rochnarak, ani Jezu Christak, tacia eklas putak, amcha sumyak, to povitr otmia vormi, gormi sumbolo, ankvar marithaun zolmolo, pons pelata khal, tani kosh sosle, taka kursa zollo, to melo, ani taka nikipilo, to melya moden deolo, tisra disa merlantlo jivon salo, sorgat sollo, Sor pedadra bedeva papchau sviak posla. Twintown jibia and melanchi musubi korun kiatolo. Sotmanta povitratmiak. Catholic povitr subek. Boktan so ektar. Patnan chen bopsone. Kuri chen jivon porn. Anisasnan chen jivit. Amen. Praise the faithful. That is the text. Where is the text?
मोगाळ मोमिनो कांय आमची मागणी ह्या वेळार आमच्या देवाच्या मुखार आमी घालुया आनी मागुया भगवंत फ्रांसिस्काचे मजतीन की आमी उदीक आनी उदीक बाबार्थान मोगान आनी बोरमाशान वाडोवन आनी सोडून वचूंक. देवाचे राज परगटपाचें कार्य आमच्या पाप साहेब फ्रांसिस्कान बिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी मोगान आनी जबाबदारीन करूंक आनी आख्खी पवित्र सोबेक सुफुर्ती आनी उत्तेजन जावं देवाची कृपा आनी उजवाड मागुया. हमारे राष्ट्रीय और स्थानीय राजनीति अधिकारी अपने सेवा कार्यों द्वारा ईश्वर की राज्य की स्थापना कर सकें, उन्हें ईश्वर की कृपा और प्राज्ञा प्राप्त हो. इस मतलब के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें. Like Saint Francis Xavier, may our hearts burn with the zeal of proclaiming Christ to the entire humanity so that his kingdom spreads all over the world. May we be blessed abundantly as we joyously celebrate this occasion of faith. We pray to the Lord. વિશ્વના તમામ લોકો આજના પ્રસંગની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ફ્રાન્સિસ ઝેવિયરના દર્શન લેનાર દરેક શ્રદ્ધાળુને પિતા ઈશ્વરના આશીર્વાદ ભરપૂર મળે અને પ્રભુ કૃપાથી આપણે સૌ ભેગા મળી ઈશ્વરના રાજ્યનું નિર્માણ કરવા માટે કાર્યરત બનીએ. આ હેતુ માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. आपल्या या जगामध्ये शांतीचे वातावरण उत्पन्न होण्याकरिता विशेष करून ज्या ज्या देशामध्ये युद्ध चालू आहेत त्या देशामध्ये मानव जातीचे हक्क टिकून ठेवण्यासाठी आणि अशा प्रयत्नाने शांतीचे राज्य घडवून आणण्यासाठी पवित्र आत्मेची कृपा मागूया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काकूत को. बो मोगाळ बापा, आमचो बाबार्थ म्हळ्यार आमकां सगळ्या व्हडलें देणें जें आमकां मेळ्ळां त्या बाबार्था पासत आमी तुका दिनवासता ह्या वेळार आनी मागता भाग्यवंत फ्रांसिस्काचे मजतीन उदीक आनी उदीक ह्या बाबार्थांत आमी खरेंच वाडोवन आनी चोडोवन वचूंक आनी सगल्यांक ही बरी खबर आमी दिवंक तुज्या राजाची, तुज्या स्वताची आनी तुज्या मोगाची जी जेजू वरवीं आमकां मेळ्ळा. भगवंत फ्रांसीस शावेर सदांच जावंक आमकां ह्या खऱ्या क्रिस्ती जिविताचो नमुनो आनी खऱ्या मिस्योनरी जिविताचोय नमुनो हे आमी मागता त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं.
उबी रावया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदरदार देवा बापाक मानता पेसो जावं म्हूण मागात. देवा सोर मनशाच्या तारोका आमा मनशां पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशेल्या लोकांक जल्मा हाडूंक भाग्यवंत फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव खर्चिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशेल्या आमच्या भावां भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदरदारा आनी शासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोर ठाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर तुज्या भक्ताच्या मानांक ही परब समोरूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्या जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता म्हणून बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेश खुशेन कोश मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, ही तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साश्टीक कोरोराचें हें रोगोत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Vavartaco gut purgotuja. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापाक, सिमियांव आमच्या आदारी गोवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती बागियोन जुसे, बागियोन धर्मदूता, बागियोन फ्रांसीस शावियर, बागियोन जुसेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सुरुंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक
आनी आमच्या सोरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकताव. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक उलय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव सेवूंक वेता ती म्हजेर सोटी आनी खास ताळी जावं पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या ओंप्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओखोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या म्हाका भलायकी मेळटा. क्रिस्ताची खून आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळ. सगळीं बसूया. चौथराय कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फक्त तांणीच कोमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून कोमन्यांव घेवचो.
प्रसाद प्रार्थनाक सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेंत धर्म परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपजोय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोबता तशें आमचें जिवीत मांडून विश्वासी वावराड्यांक तुवें बसायलाय तें इनाम जोडूंक पावूं हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. निमाणो दोबाजीक आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागावया आनी पवित्र त्रित्वेचो आशिर्वाद आमचेर मागुया. I request His Eminence and all the bishops to kindly join me in imparting the final blessing. Sorvespor तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव कोणवालायन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवण दिवपी जानवायेची ओळख तुमकां फावो करूं. बाबार्थाची शिकवणेंत तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या कोरण्यांनी थिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाची चलोवन व्हरूं. आनी सोर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदां आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सगळीं बसूया. Stories in Silver. सेंट फ्रांसीस झेवियर ह्या माताळ्या खाल एक किरींत पुस्तक भाग्योन फ्रांसीस शावेराचेर आदारून तयार केलां. ताचें आतां आमी विमोचन करतले. हें पुस्तक एक्सपोजिशन समितीच्या मार्गदर्शना खाल श्री पांतेलेव फेर्नांदीस हाणें बरयलां. हांव मागतां दिल्ली महाधर्म प्रांताचे आर्चबिशप भौमानिस्त अनिल कुतो हांचे लागीं ह्या पुस्तकाचें विमोचन करूंक आनी तांकां सांगात दितले आमचे आर्चबिशप भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डियल फेरांव, आदारी बिस्म सिमियांव फेर्नांदीस, विगार जेराल मानिस्त पाद्री जुझे रेमेडियस फेर्नांदीस आनी एक्सपोजिशन समितीचे कन्व्हिनर पाद्री हेनरी फाल्कांव मागतां सगळें थंय फुडें येवंक.
देव बरें करूं मनेस्ता न्हू. हांव मागतां पाद्री हेनरी फाल्कांव एक्सपोजिशन समितीचो कन्व्हिनर हांचे लागीं 2 दिनवासनेची उतरां उलोवंक. Bo Manesta Arcebispa Anil Koto आयच्या आमच्या दोबाजीका उक्तावणेच्या मिसाचो आमचो मुखेल बिस्प तांकां आमच्या सगळ्यांच्या नांवान आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचें आमंत्रण तांणी स्विकार केलें आनी आयज आमचे मदें येवन मिसाची भेट भेटयली. देवाचें उतर आमकां परगटलें. ह्या खातीर तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. जालीं सुमार 2 वर्सां बागिवोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांची दाखोवण ही समिती आमच्या आर्सेबिस्पान नोमियारली तेन्नातान आमच्या आर्सेबिस्पाचो कार्दियाल फिलीप नेरी फेर्रांव तशेंच आमचो आदारी बिस्प सिमियांव फेर्नांदीस, आमचो विगार जेराल फादर जुझे रेमेडियोस फेर्नांदीस हांचो आमकां जाय तो तेंको आनी आदार सहकार मेळ्ळो. तांची बरी बूद, तांचें मार्गदर्शन आमचे समितीक खरेंच म्हत्वाचें जालें आनी ह्या खातीर तांकां तेगांयकी आमचे समितीच्या नांवान आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मदें आसा आयज आमचो गोंयचो पूत आमचो बिस्म मोस्ट रेवरंड बिशप थियोडोर मास्कारेनस बिशप ऑफ द डायसिस ऑफ डाल्टनगंज तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. मोस्ट रेवरंड बिशप विश्ववासम सेल्वाराज द बिशप ऑफ द डायसिस ऑफ पोर्ट ब्लेर तशेंच आमचे मदें आसा मोस्ट रेवरंड जोझफ राजाराव बिशप ऑफ विजयवाडा. आमचे मदें आसा मोस्ट रेवरंड बिशप एमेरिटस ऑफ पोर्ट ब्लेर एलेक्स डायस. तशेंच आमचे मदें आसा मोस्ट रेवरंड बिशप डॉमिनिक लुमन द बिशप एमेरिटस ऑफ इम्पाल. तांकां सगल्यांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मदें आसा आमचो मोन्सिन्योर, we thank in a special way Monsignor Juan Pablo Hernandez from the Nunciature in New Delhi. We thank him in a special way for his presence among us. And we also thank Reverend Father Alberto Napolitano, also the secretary in the Nunciature. We thank you in a special way for being with us today for this opening ceremony. आमचे मदें आसा आमचो जेजुईत संस्थेचो प्रोविन्शियल फादर पेद्रो रोड्रिगीस, तशेंच सुपिरियर जनरल आमच्या पिलार संस्थेचो फादर नाझारेथ फेर्नांदीस. तांकांय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे बाजलिकेचो रेतोर फादर पात्रिसियो फेर्नांदीस आपल्या सहकाऱ्यां बरोबर जायते दीस जाले, म्हयने जाले वावरीत आयला. तांकां आनी ताचे बरोबर वावुरतेल्या सगळ्या यादनीक भावांक, माद्री भयणांक, आमचे वॉलंटियर्स तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटना हे 4 दिसांनी 5 दीस जाय तो वावर करचो आसा ताच्या मार्गदर्शनाखाल तांकांय आमी सगळें बरें आवडयता. आमचो यादनीक भाव फादर रोजारियो ओलिवेरा, द पॅरिश प्रिस्ट ऑफ द से कॅथिड्रल, तोवूय आपल्या पोंगडा बरोबर जाय तो वावुरला. तांकांय आनी ताच्या पोंगडाक आमी सगळें बरें आवडयता आनी देव बरें करूं म्हणटा.
आमचे मदें आसा फादर आल्फ्रेड वाज, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॅथिड्रल चॅप्टर ऑफ द कॅनन्स, तांकांय आमचे काळजाचे दिनवास. सगळ्या म्हज्या सरकारी वडिलांक म्हजें दिनवासणेचें उतर. जायते म्हयने जाले तांचे बरोबर हांव वावुरलों आनी तांचे बरोबर वावरूंक खरेंच म्हाका बरें दिसलें, कित्याक दे वर सो मच सपोर्टीव फॉर द एंटायर एक्सपोजिशन. जशें आमचो आर्चबिशप म्हणटालो, विदाउट द सपोर्ट ऑफ द गव्हर्मेंट टू ऑर्गनायज such a mega event is not possible, and I myself have experienced that. On behalf of the church, on behalf of all of us, I thank the Honorable Governor of Goa, Shri P.S. Sridharan Pillai. I also thank the Chief Minister of Goa, Honorable Dr. Pramod Sawant, the Chairman of the Exposition Secretariat. He has been following the works of the exposition very keenly. We thank him on behalf of all of us. My special thanks also goes to the Honorable Minister of Environment, Shri Alessio Siqueira. He is also the Deputy Chairman, along with Shri Movin Godino of the Exposition Secretariat. Shri Alessio Siqueira has been following the exposition works very closely. I thank him in a special way. Because of him also, along with the others, a lot of works could say could be undertaken. What we see today, the preparations, is also because of Shri Alessio Siqueira. I thank him in a special way. I thank the local MLA, the MLA of Kumbarjua constituency, Shri Rajesh Faldesai, and all those who have collaborated along with the Panchayat, the Sarpanch, and the wonderful collaboration that the local MLA and the local bodies have given us. The Chief Minister had appointed a commissioner of the Exposition Secretariat to look after the works of the exposition. We have also with us Shri Sandeep Jakis. He is the commissioner of the entire coordination works of the exposition. It was a privilege to work with Shri Sandeep Jakis, who has been minutely detailed following up the works of the exposition. It is because of him that we could organize this exposition in a very well manner for the next 45 days. I hope all of us will be able to see the infrastructure that has been developed by the government. And Shri Sandeep Jakis, as a commissioner, was spearheading this developmental works. I thank the commissioner in a special way. I thank the additional commissioner for coordination and the collector of North, Dr. Sneha Jitte. She has been also very closely following all the works. She is also with us. We thank her in a special way. I thank the Mayor of the Panjim Municipal Council, Mr. Rohit Monserrat, and all the workers. They have been working for the last few days to clean up the entire city of Old Goa. And also they have taken so much of other works. I thank him and his collaborators in a special way. I will not go to mention all the names
of the heads of the functional areas. The Exposition Secretariat has a lot of functional areas, and each area has a head. आयज तांची सगळ्यांची नांवां घेना कित्याक पोरबे दिसा and also on the closing day we will thank them in a special way. आयज तांची वेळाकूय लागून सगळ्यांची नांवां घेना, but I want to thank all the heads of the functional areas who have been working tirelessly for the exposition. We also thank in a special way the ambassadors of the various countries and other dignitaries, the government authorities who are here with us today. In a special way, I want to thank Deo Bore Kuru Munung Sattam Chikirit Bashin, the police, the fire services, the PWD, the health and the transport. These are the major sectors who would be helping us during these 45 days. Tankai Moje Dinwas. Aiza आमचे जेन्ना पुरसांव जातले मिरवणूक आमी काडटले हांव बागीवोन फ्रांसीस शावेराच्यो रेलिक्यो घेवन आमी एक खेरीत कॅरेज तयार केली. कॅरेज तयार केली मनान धरून टू गिव द एंटायर प्रोसेशन अ सोलेमनिटी. आनी ती तयार करूंक आमकां आदार दिलो जायत्या जाणांनी. तांचे उपकार आठयता. पयले सुवातेर I want to thank Mr. Shekhar Manival. He has designed this a special electric vehicle to carry the sacred relics. He has worked day and night to put this carriage together, along with Roy La Fernandez, Gaudencio Luis, Father Adrian Furtado, and his entire team. सगल्यांक तांकां म्हज्या काळजाचे खोरायेकतान दिनवास. दीस आनी रात ती वावुरल्यांत तांच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. I want to thank the youngsters, आमची तरणाटी आसा. Almost 1,500 youngsters we have today, forming a human chain. And आमचो youth director, Father Blaise Lobo, has been organizing this human chain with them. I want to thank Father Blaise and all the youngsters. आयज आमची मिरवणुकीची मांदावळ पळोवंक सगलो आमचो यादनीक भाव Father Caetano Fernandes, तशीच आमची दुसरी एक्सपोजिशन समितीची वांगडी आसा. सगल्यांनी तांणी वांटो घेतली. तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. I want to thank the choir of today. आमचे गायन मंडळ, आमचो यादनीक भाव Father Romeo Montero, ताच्या फुडारीपणाखाल मिसाचे भेटेन बरे भाशेन वांटो घेवंक आमकां तांणी आदार दिलो. तांकां म्हजे दिनवास. आयज सेवा धर्माची सगळी मांदावळ केल्या. आमचेच समितीचो वांगडी Father Candido Fernandes, आमचे दियाकन भाव, तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमी बुकाचो आमचो पुस्तक लायफ इन सिल्वर सेंट फ्रांसीस झेवियर हाचें विमोचन केलां. आमचो भाव पांतालियाव फेर्नांदीस ताणें रिसर्च करून हो बूक बरयला along with the exposition committee. तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. In a special way, I want to thank all the contractors that have been working here day and night. Contractors, the vendors, the workers. जायतीं आमचीं भावां भयणां रस्ते नितळ करूंक, सगळी साफाई करूंक, the structure, infrastructure बांदूंक जायतीं आमचीं भावां भयणां वावुरल्यान. तांची नांव हांव नकळो, पूण तांकां लागून हें एक्सपोजिशन बरे भाशेन जावंक आमकां आदार मेळटलो. तांकां सगळ्यांक म्हजे खेरीत दिनवास. दे हॅव वर्क tirelessly
to get the infrastructure ready for us for this exposition. कोणाकूय चुकलां जाल्यार दिनवासूंक माफी मागता. म्हज्या यादनीक भावांक, म्हज्या मादरी भयणांक, हांगासर एकठांय जाल्ल्या सगळ्या म्हज्या भावां भयणांक म्हजे काळजाचे दिनवास. आतां रोखडेंच आमी पुरसांवान वांटो घेतल्या. एकूच म्हजी विनंती, मिसाचे भेटेन आमी बरे भाशेन वांटो घेतला. मिरवणुकूनय आमी बरे भाशेन शिताबेन वांटो घेवचो म्हूण ही म्हजी विनंती. मिरवणुकेन वांटो घेतना आमी कोणेच फोटो काडचे न्हय म्हूण मागता. इट इज अ लिटर्जिकल, अ पॅरालिटर्जिकल celebration. So let us respect the dignity, the sanctity of the procession. जी आमची भावां भयणां जांकां विचून काडल्यांत पुरसांवान वांटो घेवंक, तींच भावां भयणां पुरसांवान वेतलीं. दुसऱ्या आमच्या भावां भयणांनी पुरसांव जाता ताचे दोनूय बाजूंनी रावूं येता. I humbly request only those who have been chosen to join the procession, they will join the procession. The others, I would request them to line up along the procession route. आमची volunteers तुमकां दाखयतली ती मांदावळ तुमी मानून घेवची म्हूण ही म्हजी खालती विनंती. सगल्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर हेनरी, आनी तुज्या फुडारीपणा खाल हें सगळें घडटा आनी घडून आयलां. देवान तुजेर भरपूर सा फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन आशिर्वाद घालूं. भाव भयणीनो, थोड्यो कळवण्यो आसात. फाल्यां मिसा हे पोरीं जातलीं. सकाळीं 6 वाजता, 7:15, 8:30 वाजता, 9:45 वाजता आनी मागीर 11 वाजता. सांजे 3:30 वाजता, 5 वाजता आनी 6:15 वाजता. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातली. फाल्यां तावन कुमसाराचो संस्कार घेवंक तुमकां सोयेग मेळटलो. आमचे उजवे वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा, थंय वचून आमी कुमसार करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 वाजता ते दनपार 12 वाजता मेरेन आसतलो. मागीर सांजे 3 ते 6 पर्यंत कुमसारां आसतलीं. बागयोंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांचो उमाव वेनरेशन आयज 3 वाजता सुरू जातलें आनी 6 वाजता सोंपतलें. तशेंच दर दिसा सकाळीं 7 ते सांजे 6 वाजता मेरेन उमाव आसतलो. भाव भयणीनो, भोव करून आमच्या यादनीक भावांक निमाणें गायन सोंपतोच यादनीक भावानो स्टॉल तुमी घातलां तें थंयच चॅराचेर तुमी दवरचें, सोडचें. तुमी जेन्ना मिरवणूक वेतात, प्रोसेशनाक वेतात तेन्ना थंयच सोडचें. डियर प्रिस्ट ब्रदर्स, kindly keep the stole on your chair while you are going for procession. भाव भयणीनो, निमाणें गायन जाल्या उपरांत पयलो भाग मिसाची भेट आयच्या दिसाची सोंपता. दुसरो भाग मिरवणूक सुरू जातली. तुमकां जें कितें करपाचें सगळें इन्स्ट्रक्शन दितलें ती तुमी फॉलो करची. फादर हेनरीन सांगला ते भाशेन दुसरो भाग सोशल इव्हेंट न्हय, समाजीक कार्यावळ न्हय, ती ओत्मीक कार्यावळ देखून सगळी शिस्त माणसुगेन आमी मिरवणुकीक वांटो घेवचो. आतां आमी शेवटाचें गायन घेतलें.
गायोन चलता आसतना फक्त काजूल नेसल्यात ते बिस्म आनी याज्ञीक बाजिलिकेन भितर वेतेले. गायोन सोंपतोच जोण एकल्यान आसा थंयच रावचें, कोणेंच सुवाते वेलें भायर सरचें न्हय. सगळ्यांनी मागण्याचें वातावरण सांबाळचें. फुडली कार्यावळ तुमकां शेवटाचें गायना उपरांत कळयतले. सगळीं उबीं रावया. भाग्योन फ्रांसीस शावेराची देखीन देवाच्या राज्याचे परगोटणार जावंक वेताना आमी गायन घेवया सा फ्रांसीस शावेरा.